Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. प्रितीवंत भयणी भावांनो, आयज जावन आसा क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार सेवा धर्माच्या वावराक भेटोयला. दर एक सेवा धर्मीक वरोस देवान आमा मनशांचे सोडवणे पासत केल्ल्या ओजापांचो उगडास हाडटा आनी सेवा धर्मांत परगोट जातोले देवाचें उतर आमचें जिवीत बदलून सोडवणदाराच्या येण्याक पुर्तेपणी तयार जावंक उजवाड दिता. सेवा धर्मांतल्यान सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करुया, भरवशाचे यात्रेकार जावया. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय सोमयाच्या येण्याक ओत्रेकून रावताना भरवशान आनी फावो त्या भक्तिमानान ताका घेवंक तयार जावंक जागयता. आयच्या सेवा धर्मांत परगोट जातलो सोमयाचो ताळो आयकून ताचो मार्ग तयार करूंक आनी भरवशान पावलां मारूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत देवा लागीं विस्वासान मागुया. जेजू देवाच्या पुता, मनशां सोयब घेतना तुका फावो आसलोली देव सैमाची वडवीक तुवें सोडून दिली. हे तुजे खालतिकाये वरवीं आमचे पोलके वडवीकेंतली आमकां सोडूंक ये. सोमया काकलूत कोर. जेजू मनशाच्या पुता, आमचे सारको जावन तूं तुजोच फायदो जोडूंक जिवंक नाय. आमच्या स्वार्थी जिवितांतली आमकां निवारूंक ये. क्रिस्ता काकलूत कोर. जेजू आमच्या सोडवणदारा, सोर पातकांतली आमकां सोडोय आनी बापाक मानतात तसली निर्मळ आनी मोगाळ देवा भुरगीं आमकां करूंक ये. सोमया काकलूत कोर. पयल्या वाचपान सर्वेस्पोर देव जेसेच्या गोत्रांतलो सोडवणदार उपजयतलो आनी ताच्या येण्यान प्रमाणीकपण, शांती आनी सगळें बरेपण वस्तोलें म्हूण अनवाशी जालोले इस्रायल पोरचेक इसायस प्रवादी भरवशाचो आनी संतोषाचो संदेश परगोडटा. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरयलोले चिटीन उगडास करता. जें सगळें आदीं बरोवन दवरलां तें आमचो भरवासो उपजोवंक बरयलां, कित्याक पवित्र पुस्तकाचेर बरयलोलें आसा तें आमकां थिरायेन जियोंक आनी धिरान चलूंक शिकयता. आपल्या फाटल्यान येवचो आसा तो आपल्या परोस बळवंत आनी ताच्यो वाणो हातांत धरूंक आपूण पुरतो न्हय म्हूण वळखून जिवीत बदलून सोडवणदाराचो मार्ग तयार करूंक स्नानदातार जुवांव पोरजेक उलो मारता आनी तो संदेश भाग्यवंत मातीव आपल्या शुभ वर्तमानांत वर्णिता. चितान देवाचें उतर आयकुया. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देवून येतलो, जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो फॉर्मोण मारचो ना, पूण
प्रमाणीकपणान तो दोळदिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी प्रिथुमेच्या ल्हानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोबत निष्ठुर मनशांक मार घालची बोडी. एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशांचो नाश करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचें आंगलें आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटीं सोरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवांचें पोर बराबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आस्वेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिव बोयला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे धोलिशीं खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरशाच्या बिळकान हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार तीं कांयच वायट करिनात ओ नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची भोरती येतात तशें सर्वेस्पराचे वळखीन सगळो देश भरोन येता. त्या दिसा जेसेचें पाळ सगळ्या पोरजांक एक खुणा कशी उबें रावतलें. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर मोहिमेवंत जातलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. ताच्या काळार वस्तोली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकानशेक तीं तोखतोलीं. एका दर्या थावन दुसऱ्या दर्या पोरयान, न्हंयचे देगेर थावन प्रिथुमेच्या शिमा पोरयान चलतली ताची राजवट. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोळदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. सोदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रिथुमेची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सुदय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, पवित्र पुस्तकां आमकां धीर बोळ आनी बुजवण दितात. त्या वरवीं आमचो भरवासो घोट जावचे खातीर आदीं बरयलोलें आसा तितलेंय आमकां शिकोवन दिवचे पासत बरयलां. क्रिस्ता जेजूचे देखी पोरमाणें तुमचे मोदें एक मोनाची जावन एकाच काळजान आनी एकाच ताळ्यान देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी वाखाणचे खातीर धीर बोळ आनी बुजवण दिता तो देव तुमकां कृपा दिवं. म्हणटोच
देवाक मान मोहिमा दिवचे पासत जशें क्रिस्तान तुमकां मोयपासान लागीं काडल्यात तशें तुमी एकामेका थंय मोयपाशी जायात. हांव तुमकां सांगतां, प्रजापतींक देवान केल्ल्यो भासावण्यो विस्वाशीपणान पाळचे खातीरूच न्हय, बगोर अनुभवार्थ्यांनी देवाक ताचे काकलुती पासत वाखाणचे खातीर क्रिस्त सुनोत केल्ल्या जुदेवांचो चाकोर जालो. तर पवित्र पुस्तक सांगता त्या पासत अनुभवार्थ्या मदें हांव तुका वाखाणी दितलो आनी तुज्या नांवाचे मोहिमेक गायोना करतलो. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खें मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतले. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नान दातार जुआंव दिश्टी पडलो आनी जुदेयाच्या ओरोण्यांत अशें प्रवचन करूंक लागलो. जिवीत बदलात कित्याक सोर्गींचें राज लागीं पावलां. ओरोण्यांत एक ताळो असो आड्डोता. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात अशें इजायज प्रवाद्यान सांगून दाखयलोलो तो होच. हो जुआंव उंटाचे लोवेंचे आंगावले न्हेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो पट्टो बांदतालो आनी तोळ आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो. तेन्ना जेरुसलेमाचो आनी आख्ख्या जुदेयाचो आनी जोर्दान भोंवतणचे सगळे तालुकेचो लोक ताका मेळूंक वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जोर्दानांत ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो. पूण जायते फारिजेव आनी सादुसेव स्नान घेवंक येतात तें पळोवन ताणें तांकां म्हणलें, फुरश्यांची जात तुमी. येवचो आसा तो क्रोध वाटायात म्हूण कोणें तुमकां शिडकायल्यात? पूण तुमचें मन खरेंच बदल्लां जाल्यार ताची पुर्ती फळां दाखयात. आनी अब्राहम आमचो बापूय अशें तुमचे भितर बेश्टेंच म्हणू नाकात. तर हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातरांची अब्राहमाक सोसोत उत्पन्न करूंक देवाक तांक आसा. आतां लेगून झाडांच्या मुळाक कुराड घाल्ली आसा. म्हणटच जें जें झाड बरें फळ दिना तें कातरतलीं आनी उज्यांत घालतलीं. हांव जिवीत बदलपा खातीर तुमकां उदकान स्नान दितां खरें, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजेवन बळवंत आनी ताच्यो व्हाणो उखलून हातांत धरूंक म्हाका फावना. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मोळणी आसरून नितळ करतलो. आपलो घोव कोड्यांत भरतलो आनी तोंड पालोवना तसल्या उज्यांत लासतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी.
आमच्या पाप साहेबान, बिस्प साहेबांनी आणि याज्ञिकांनी सेवा धर्माची खोल ओळख पोरजेक मांडूंक आणि सेवा धर्माचो फोळ कसो जिविताची नवसोरणी जोडूंक आणि भरमाशान चलूंक तांकां वाट दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. ताच्या काळार वस्तुली प्रामाणिकपण आणि शांती. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी न्यायनितीन आणि प्रामाणिकपणान आपलो कारभार चलोवंक देवा आणि सगळ्या लोकांमध्ये भाव भयणीपण, एकवट आणि शांती विस्तारूंक पोतिटकेन वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोलदिऱ्यांची आणि दुर्बळांची तो दया करतलो. आमच्या समाजान जायतो लोक ओनितीच्या, जुलुमशायेच्या आणि निराशीपणाच्या भाराखाल चेपलोलो आसा. असल्या भावा भयणी सोबे आमच्या काळजा मोनांचो मारोग लांब रुंद करूंक आणि तांच्या निर्शिल्ल्या जिवितांत नव्यान भरमाशेचें किर्ण पेटोवंक बापाचें दयाळपण आमकां मागुया. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं. आयचो आयतार सेवा धर्मीक वावरा खातीर भेटयलेलो दीस म्हूण आमी पाळटाव. आमचे धोरण प्रांतीक सेवा धर्मीक केंद्र भावार्थ्यांक सेवा धर्मीक शिकोवण दिवच्या हावेसान वर्सभर जायते कार्यक्रम मांडून हाडटा. ह्या केंद्रांत वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या मोगान केल्ल्या वावराचेर आशीर्वाद मागताना तांचे सेवे उद्देशी देवाच्या नांवाची व्हडवीक ती गाजोवंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. नियाळ जिवीत बोदलात कित्याक स्वर्गींचें राज येवचें जालें. माथ्यो 23:3-2. नियाळाक आधार. जिवीत बदलपाचो संदेश आमकां चडसो पिराचीत काळांत फावो जाता. पूण जंय वायट आसता थंय देवाचें आसणें आमकां अनुभवूंक मेळना. ह्याच खातीर देवाचें राज स्विकारूंक आमकां जिवीत बदलण्याची गरज. जेजू आमचो सोडवणदार येवचो जालो आनी ताका आमी येवकार दिवंक आमचें जिवीत नितळ आसूंक गरजेचें. इसायास प्रवादी आमचो सोडवणदार कसलो आसतलो तें सांगता. ताच्या मनशा सोयंबाचो ओरम, मनशाळो स्वभाव, दयाळपण आनी क्रोध कसो आसतलो ताचें वर्णन करता.
ह्या सगळ्या वस्तूंचो शेवट सगळ्यांक देवाच्या राज्याक हाडूंक आनी शांतीन थंयसर जियोंक. भाग्यवंत पावलून आमकां समेस्तांक देवाचें उतर आदीं बरोवन दवरलां. तें आमचो भरवंसो उपजोवंक आनी आमकां थीर रावंक बरयलां म्हूण रोमकारांक सांगता. शुभ वर्तमान आमकां एक बरें जिवीत जियोंक हुस्कायता. भाग्यवंत जुआंव बावतिस्त निमाणो प्रवादी जेजूची वाट तयार करूंक वावुरलो. ज्या क्रोधाची खबर इजायेजान सांगलोली त्या क्रोधाची खोलाय जुआंव बाप्तिस्तान दिली. नितळ मोनांचो मनीस स्वर्गार जाल्यार वायट मोनांचो मनीस पालवना तसल्या उज्यांत आसतलो. म्हजें कितें काय? दयाळ बापा, क्रिस्त येण्याच्या काळांतूच न्हय पूण सदांच म्हजें जिवीत तुजें राज स्विकारूंक तयार दवरूंक म्हजें काळीज आनी मन उक्तें दवर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.